सीए एक मोशन कॉंग्रॅच्युलेट करपाक काँग्रेसीन निवडून आलेले आणि भाजपान उडी मारलेल्यांक फुडें काढले. हातूंतसून आमकां दिसून येता की ह्या भाजपा पार्टीन गोंयच्या आणि भाजपा सरकारान कितलो दम आसा पळय तो. खरें म्हणजे तांच्यांनी आपल्या आमदारांक कॉंग्रॅच्युलेट करूंक लावंक जाय आसले. जे बाबूश मोन्सरात आणि क्लाफासियो डायस हे जे काँग्रेसीचे लोकांच्या कुस्तार काँग्रेसीचे आमदार म्हणून निवडून आयिल्ले तांकां बीजेपीन घेवन तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करपाक फुडें काडटा. हातूंत कळटा की तुमच्या मदीं दम ना म्हणून. आणि तो क्लाफासियो डायस काल जेन्ना उलयतालो तेतून ताका कळटालें, आमकां दिसून येतालें की ताका कोशियेंसानसून बाबा हें उलोवचें कांय दिसना, पूण तेजेर एक चाबूक मारलेलो फाटल्यान, तूं हें उलयतलो आनी त्या खातीर तो उलयलो. पूण उलयतना सगळो नर्वस, उलोवंक कळना आनी सीए म्हणजे कितें तें क्लाफासियो डायसाक खबर आसचें ना अशें आमकां दिसता. दुसरें म्हणजे तुमचे जे आतां फुडले तुमी एनसीआर बी करूंक सोदतात, एनपीआर करूंक सोदतात, एनआरसी करूंक सोदतात, तातूंत जे आमकां प्रूफ दिवंक लागता तुमी, तेन्ना हांव चॅलेंज करता गोवा सरकाराक की 1960 ते 1970 बर्थ सर्टिफिकेटीचो जो बूक आसा, रेजिस्टर जो आसा तो आमकां दाखयात तातूंत आसा म्हणून. आनी त्यातल्या मदीं कितल्या लोकांक तुमी सर्टिफिकेट दिवंक शकता ती आमकां दाखयात, मागीर प्रूफ माग. चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा प्रमोद सावंत हाणें जे असेंब्लीन सांगलें की भारत हे हिंदू राष्ट्र आणि पाकिस्तान हे मुसलमान राष्ट्र, हाजे वयल्यान एक क्लियरली सिद्ध जाता की कॉन्स्टिट्यूशन कितें म्हणटा तें हांकां खबर ना. ज्या कॉन्स्टिट्यूशनाचेर हे शपथविधी करून मंत्री जाता त्या कॉन्स्टिट्यूशना बद्दल हांकां कांय अजिबात आयडियाच ना. हो तांकां आसा पूण ते मुद्दम करता. आम आदमी पार्टी म्हणटा की काम करपाक शिका तुमी, जशें दिल्ली राज्यान काम करून दाखयलां आनी लोकांचें बरेपण जोडलां त्या भाशेन काम करून दाखया. बेश्टेच हे हिंदू मुसलमानाचे वाद घालून लोक कंटाळलेले आसा. हे भारत हे सगळ्यांचे आनी जे कॉन्स्टिट्यूशन सांगता ते सुप्रीम. चीफ मिनिस्टरान जेन्ना डिबेट मागली तेन्ना आम आदमी पार्टीतले तर्फेन आमी डिबेटीक तयार जाल्ले, पण अजून आमकां कोणाचो रिस्पॉन्स येवंक ना. तर आमची मागणी अशी डिव्हिजन करून समाजाक वाटून घालपाच्यो खबरो मातश्यो बंद करच्यो अशें आमी म्हणटा.